नमस्कार, लंच टाइम बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। गोयची कोलवाळ जेल देशांतले सगळ्यांत व्हड ड्रग रॅकेट घर। तेलंगणा पुलिसांचे शॉकाद विधान। कासारवाडे 2 दुचाकी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत चलयेक मरण। 24 वरां भितर दुसरो अपघात, फुडलो तपास सुरू। लोकसभेची रणनीती थारावपा खातीर गोंय काँग्रेसीची आयज सगळ्या विरोधी पक्षां बरोबर जातली खासा बसका। काँग्रेस प्रभारी माणिकराव ठाकरे हांच्या हाजेरीन फुडले रणनितीचेर चर्चा। बुधवारा फातोडेर मडगांवचे सेलिब्रेशन गिफ्ट कम स्टेशनरी दुकानाक लागलो उजो। पुराय सामानाचो लासून जालो गोबर, दुकानदाराची म्हायती। वास्को टिळक मैदानातल्या व्यायामशाळेचे कोसळे सिलिंग, सुदैवान जिवीत हानी टळी। सुट्टा सुटना दक्षिण गोंयच्या उमेदवारीचो पॅच। भाजपा कार्यालयात पडला बायल उमेदवारांच्या अर्जाचो खच। आता खबरो विस्तारांत। गोयची कोलवाळ जेल देशांतले सगळ्यांत व्हड ड्रग रॅकेट घर। तेलंगणा पोलिसांनी शॉकाद विधान केला। मजगती सायराबाद पोलीस आनी तेलंगणा ड्रग्स विरोधी पथकान गाचीबोली हांगसर स्टार हॉटेलांत चलपी रेव पार्टीचेर धाड घालून ड्रग्स रॅकेट उक्ते केले। हो ड्रग्स सप्लाय गोयच्या कोलवाळ सेंट्रल जेलींतल्यान जाला आसपाची शक्यताय तेलंगणा पोलिसांनी उक्तायला। कोलवाळ सेंट्रल जेलीचो इतिहास तितलो बरो ना। कांय म्हयन्या पयलीं केल्ल्या धाडेन जेलगार्ड ड्रग्स घेवन सापडलो। तेज्या पयलीं जेलीन फोन व्हरतना एके बायलेक धरिल्ली। तशेंच शेकड्यांनी मोबायल सुद्धा जेलीन धाड घालून धरल्या। हाचेर उलयतना आदले बंदखणीचे महानिरीक्षक म्हणून काम करपी बॉस्को जॉर्ज म्हणटा, जेलींतल्यान रॅकेट चलपाची शक्यताय न्हयकारूंक जायना। थोडी लाच दिल्यार जेलीन भितर सिम कार्ड आनी फोन हाडप सोंपें जाता आनी फोनाचेर रॅकेट चलोवपाक मेळटा। अश्यो घडणुको घडच्यो न्हय हाची खात्री प्रशासनान करपाची गरज आसा अशें तांणी सांगले। उपरांत कोलवाळे बंदखणीचे अधीक्षक एस.बी. गांवकर हाणें जेल परिसरांत भितर फोनाचो गैरवापर आडावपा खातीर जेल परिसरांत गेटी भितर सेलफोन वापरपाचेर पुराय बंदी घातिल्ल्याचो आदेश काडिल्ल्याचे सांगले। सायराबाद पोलीस आणि तेलंगणाच्या ड्रग्स विरोधी पथकान तेलंगणात एका हॉटेलाचेर रेड घातली आणि ड्रग्स रॅकेट उक्ते पाडले। ह्या ड्रग्स रॅकेटान त्यांच्या हातीन ड्रग्साचे 3 प्लास्टिकचे पिशव्यो, ड्रग्साक यूज जावपी कागद आणि सेलफोन गावले। तेलंगणा पोलिसांचे असे म्हणणे आसा की ह्या ड्रग रॅकेटान जसे हाय प्रोफायल मनीस इन्वॉल्व आसा तसेच हे रॅकेट गोयच्या कोळवा जेलींसून चलयले गेल्याची शक्यता त्यांनी हांगा उक्तायलेली आसा। त्यांनी असे म्हटलं की हे जे रॅकेट आसा हे सगळे रॅकेट गोयच्या सेंट्रल जेलींसून चलयले वयता। ह्याच धर्तीचेर गोयचे पयले कोळवाचे महानिरीक्षक म्हणून काम केल्लेले बॉस्को जॉर्ज असे म्हणटा की ही शक्यताय त्यांनी नाकारूंक ना, कारण जसो इतिहास पयलो कोळवा जेलीचो जाल्यार कांय म्हयन्यां पयलीं कोळवा जेलीचो जेल गार्डूच ड्रग्स घेवन सापडलेलो। त्याच्या पयलीं एक महिला आसली जी चोरून मोबायल भितून व्हरतना सापडलेली। तशेंच कितलेशेच मोबायल ह्यान पयलीं जाल्ल्या धाडीन कोळवा जेलीन आमकां मेळिल्ले दिश्टी पडला। त्याच धर्तीचेर जॉर्ज बॉस्को जे पयलींचे महानिरीक्षक आसले त्यांनी अशें म्हटलें की शक्यता नाकारपाक येना। कांय प्रमाणान जर लाच दिली जाल्यार त्या लाची पयशे दिले जाल्यार एक सिम कार्ड आणि मोबाईल तुम्ही जेलीन व्हरू शकता आणि जेलीनसून फोना वयरसून हे रॅकेट चलयले वचूं शकता। त्याच प्रमाण त्यांनी अशी शिफारसूय केल्ली गव्हर्मेंटाक जेन्ना ते स्वता महानिरीक्षक आसले की एक नो मोबायल झोन करचो जेलीन, त्या कारणान अशें जावचें न्हय आनी अशे घडणुको घडच्यो न्हय म्हणून प्रशासनानूय खबरदारी करची अशी शिफारस त्यांनी केल्ली। ही याद त्यांनी परत ह्या फावटी करून दिली। त्याच प्रमाण आत्ताचे जे बंदखणीचे निरीक्षक आसा एस.बी. गांवकर यांनी सांगला की त्यांनी एक आदेश जारी केला
की जेलीन गेट बी उपरांत कसल्याच प्रकारचो फोन वापरपाक मेळचो ना. हेचें कारण म्हळ्यार जो फोनाचो मिसयूज जाता तो मिसयूज जावचो न्हू म्हूण तांणी हो आदेश जारी केला. ह्यो सगळ्या हेतून परत एकदा गोंयच्या सेंट्रल जेलीचे कोळवा जेलीचें नांव फुडें येयलेलें आसा आनी परत एकदा त्याची सुरक्षा सगळ्यां फुडां उक्ती पडलेली आसा. तर अश्यो घडणुको घडच्यो न्हू प्रशासनान खबरदारी घेवची. हो जॉर्ज बॉस्को यांनी जे सांगलेले ही शिफारस त्यांनी केल्ली त्या शिफारसीचेर कितलें काम जालें हें पळोवपाची गरज आसा. गोमंतका खातीर विनायक सामंत. बुधवारा सकाळी पेडण्या कासारवणे वाठारांत दोन दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. दोनूय दुचाकींचो समोरासमोर टक्कर जावन हो अपघात घडलो. ह्या अपघातांत एक्टिवा चलोवपी कळणे दोडामार्गाची चली आगताक सोंपली जाल्यार दुसरी दुचाकी चलोवपी तरणाटो गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. गोंयांत सध्या अपघातांचे सत्र सुरूच. मंगळारा धारगळे जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात सिंधुदुर्गांतल्या एकल्याक मरण आयिल्ले. आतां 24 वरां भितर दुसरो अपघात. बुधवारा सकाळी कासारवणे वाठारांत दोन दुचाकी मदीं समोरासमोर टक्कर. ह्या भिरांकूळ अपघातात एक्टिवा चलोवपी कळणे दोडामार्गाची सुजाता सातार्डेकर ह्या चलयेक आगताक मरण आयले. जाल्यार दुसरी दुचाकी चलोवपी हरमलचो फैजर फ्रांसीस मास्करेनेस हो तरणाटो गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. राष्ट्रीय महामार्ग 66 पेडणे तालुक्यातल्या ह्या हमरस्त्याचेर जायते फावटी अपघात जाता आणि जायत्या जाणांचो बळी गेल्लो आसा. कालच ह्या राष्ट्रीय महामार्गाचेर एक दुचाकी महाराष्ट्रातलो ताका अपघात जावन तो ठार जाला. त्याच्या उपरांत आयज सकाळी मोपा एअरपोर्टा वयल्यान कामाक वचपी महाराष्ट्रातली एक चली MH07AT1150 ह्या गाडयेंतल्यान ती कासारवाणे वाठारांत वयताली आनी सकाळी दुसऱ्या एका गाडयेक दुचाकी गाडयेचेर धडक दिवन कदाचित लोक थंय पळयताले सांगताले की ह्या चलयेन ओवरटेक केली आणि त्या दुसऱ्या एका दुचाकीचेर धडक दिली आणि चलयेची त्या गाडयेचेर इतली जबरदस्त धडक आशिल्ली. चलयेन हेल्मेट घातलेले तरी लेगीत अपघात जावन ती जागीच ठार जावपाची घटना घडलेली आसा. जायत्या वाठारांत जायत्या वेळार अपघात जातात. काही नागरिक युवक किंवा जे वाहन चालक असतात ते वाहन चालक जे वाहतुकीचे नियम असतात ते नियम पाळिनात. कांय जण जर आमी पळयले जाल्यार राष्ट्रीय महामार्गाचेर किंवा खंयच्याय रस्त्याचेर पळयले जाल्यार हेल्मेटय घालिनात ना. गोमंतक टीव्ही खातीर कासारवणेच्यान निवृत्ती शिरोडकार. गोय काँग्रेसीची आयज सांजे काँग्रेस प्रभारी माणिकराव ठाकरे हांच्या फुडारपणा खाला सगळ्या विरोधी पक्षां बरोबर खासा बसका जातली. लोकसभेची रणनीती थारावपा खातीर आप, गोवा फॉरवर्ड, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना ह्या सगळ्या विरोधी पक्षां वांगडा आयज सांजवेळार गोय काँग्रेसीची ही म्हत्वाची बसका जातली. काँग्रेसीचे हे बसके खातीर आरजी पक्षाकूय आपोवणें दिल्ल्याचें कळटा. लोकसभा वेंचणूक आतां बेगिनात जावपाची आसा. काँग्रेसान सुद्दां आपली तयारी करपाक सुरू केलेली आसा. काँग्रेस पक्ष तांचो आजून एकूय कॅन्डिडेट जाहीर जाल्लो ना. जाल्यार आयज एक म्हत्वाची अपडेट्स आयिल्ली आसा ती म्हटल्यार काँग्रेस प्रभारी माणिकराव ठाकरे आयज गोंयान उपस्थितीत रावतले आनी तांच्यांनी आयज सांजची एक बैठक दवरल्या. ती म्हटल्यार सगळे जे विरोधी पक्ष आसा तांचे बरोबर तांची बैठक आसा आनी ही बैठक जाल्या उपरांतूच कितें तो निर्णय आमकां आमच्या मुखार येतलो. जाल्यार आयज जी बैठक जावपाची आसा ती म्हत्वाची लोकसभा वेंचणुकेचेर जावपाची आसा आनी सगळे विरोधी पक्ष म्हणजे गोवा फॉरवर्ड, आप, मागीर शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी सगळे जे विरोधी पक्ष आसा तांचे बरोबर आयज ही म्हत्वाची लोकसभा वेंचणुकेचेर बैठक जावपाची आसा आनी ही जी बैठक आसा ती सांजच्या वेळार म्हणजे माणिकराव ठाकरे काँग्रेस प्रभारी जे आसा
ती बैठक घेतली आणि सगळ्यां बरोबर डिस्कशन जाले उपरांतूच आमकां फुडली जी अपडेट्स आसा ती मेळटली. ताचेच बरोबर गोंयान जो इंडिपेंडंट एक RGP पक्ष आसा तांकां सुद्दां म्हणजे तांच्यांनी इन्वायट दिलेलें आसा की ह्या बैठकीक तांच्यांनी सुद्दां आपली उपस्थिती लावची. जाल्यार आयज काँग्रेस पक्षान ही बैठक दवरल्या आणि सगळ्या विरोधी पक्षाक घेवन आयज ह्या बैठकीत डिस्कशन जातले लोकसभा वेंचणुकेचेर. जाल्यार फुडल्यो ज्यो अपडेट्स आसतल्यो त्यो आमी तुमच्या मुखार घेवन येतली. त्या म्हणसर पळयत रावात गोमंतक TV. बुधवारा फांतोडेर मडगांवच्या लॉयला हायस्कुलाच्या फाटल्यान आशिल्ल्या सेलिब्रेशन गिफ्ट कम स्टेशनरी दुकानाक उजो लागिल्ल्याची घडणूक घडली. दुकानांतल्यान धुंवर येता ते पळोवन थळाव्यांनी रोखडेच दुकानदाराक कळीत केले. उजो पालोवपी दळान येवन उजो नियंत्रणांत हाडपाचो यत्न केलो, मात घडणूक थळार पावता म्हणसर सगळें सामान लासून गोबर जाल्ल्याचे दुकानदारान सांगले. रातची बरी शॉपो बंद केला आणि म्हणजे मेन हांव रेग्युलर ऑफ करता सगळे फक्त CC कॅमेरा चालू करता. आणि सकाळी म्हाका कॉल आयली 5 सुमार की स्मोक येता म्हणून. स्मोक येता म्हणजे आयलो धांवून शटर ओपन केलं म्हणजे पेटपा लागेल तो शटर ओपन करपी फाकलो उदक आणि लासून उडयलें काय उडयलें. तुका कंप्लीट लॉस जालो. हय 100% लॉस. कितलेशे अदमास आसतलो तुमकां लॉस? अदमास घेवपाक ना ते कारण ते रुटीन पावत आसता बट हायर एमावंट. वास्को टिळक मैदानांतल्या गोंय खेळा प्राधिकरणाच्या व्यायामशाळेचे सिलींग अचकीत कोसळ्ळे. व्यायामशाळेन कोण नाशिल्ल्यान सुदैवान जिवीतहानी जावंक ना. व्यायामशाळेची दुरुस्ती करतले म्हूण गोंय खेळा प्राधिकरणान आश्वासन दिल्लें, मात आजून मेरेन थंय कांयच हालचाल जावंक ना. वास्को वाठारांतली ही एकमेव व्यायामशाळा आशिल्ल्यान ताची बेगोबेग दुरुस्ती करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. वास्को जे स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा यांचे जिम जे तिलक मैदाना ग्राउंडार आसा काल त्याची सिलींग पडून खंय तरी जिम बंद उरलें. आणि जेन्ना ही काल जे सिलींग पडलें तेन्ना एक बरी गजाल की कोणूच थंय नासलेले म्हणून कोणाक कांय जावंक ना. आता जे हे जिम आसा जे स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवाचे जिम आसा ते जिम एक जे ऑथॉरिटी आसा तेंच्यांनी खंय तरी आश्वासन दिल्लें की हे रिपेर करतले म्हणून. पूण आजुनूय खंय तरी जे हांगाले भुरगे जे जिम मारूंक येता तेंचे म्हणणें आसा की हे रिपेर जावंकूच ना. फक्त लोक जे ऑथॉरिटीचे लोक आहा ते फक्त येतात पळयतात आनी वयता, पूण खंय तरी ते जिमाचेर कोणूच लक्ष दिना. येतात आश्वासन दिता आनी वयता अशें तेंचें म्हणणें आसा. आतां खंय तरी वास्कोन अख्खे वास्कोन हे खंय तरी गव्हर्मेंटाचें एकूच जिम जे खंय तरी भुरगे हांगा खुबशे एथलीट्स म्हणल्यार बॉडी बिल्डींग कॉम्पिटिशनाक देंवलेले आसा. पूण आमी पळोवंक शकता की हे जिमाची हालत सारकी बिकट आसा. सो गव्हर्मेंटान हेचेर बेगींतले बेगीन लक्ष घालचें. वास्कोच्यान गोमंतक TV खातीर शुभम. भाजपान दक्षिण गोंया खातीर बायल उमेदवारीची निवड करपाचे थारायिल्ल्यान प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेचे टेन्शन वाडला. मंगळारा दिसभर कितल्याशाच बायलांनी दक्षिण गोंयचे उमेदवारी खातीर इत्सूक आशिल्ल्याचे सांगलां. सद्याक भाजपाच्या कार्यालयांत कितल्याशाच इत्सूक उमेदवारांचे बायोडेटा येवपाक लागल्यात. हे फाटभुंयेर भाजपाचे वेंचणूक प्रभारी आशिष सूद गोंया आयल्यात. बायल उमेदवारांची नांवां निश्चित जाल्या उपरांत तांचे हाजेरीन बसका जातली आनी निश्चित जाल्ली नांवां दिल्लीत हाडून दितले. संदर्भ में प्रधानमंत्री जी कल देश भर में संबोधित करने वाले हैं. जिस प्रकार का अत्याचार बंगाल में संदेश खाली में हुआ है, प्रधानमंत्री जी कल वेस्ट बंगाल से देश भर की महिलाओं को एड्रेस करेंगे. उसी की तैयारी पूर्ण देशात हो कार्यक्रम जावपाचो आसा. आमचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी हे बंकर म्हणजे कलकत्तान जी प्लेस आसा वेस्ट बेंगॉलान जी प्लेस आसा थंयच्यान वर्च्युअली एड्रेस करतले आनी हो कार्यक्रम दर एक मंडळान करपाचो ठरयला म्हणजे विधानसभा मंडळान. आणि हो कार्यक्रम जो आसा पळय न्ही आमी जवळ जवळ 40 जाग्याचेर 40 मतदारसंघान करपाचो ठरयला. हाची एक रिव्ह्यू मिटींग आशिल्ली. ह्या रिव्ह्यू मिटींगेन हो कार्यक्रम महिला मोर्चाचे अध्यक्ष आमचे आरती बांदोडकर आणि त्याचबरोबर आमचे शक्तीबंधन टिमीचे आमचे कन्व्हिनर सौ सुवर्णा तेंडुलकर हांच्या बरोबर डिस्कशना खातीर आशिल्ले की फाल्यांच्या कार्यक्रमाची तयारी कशी चल्ल्या किंवा खंयच्या कार्यक्रमान स्वता
उपस्थिती ते असतले. सो ह्या कार्यक्रमाचो आढावो घेवपा खातीर आजचे साऊथ गोवाची तिकेटीचे अशी कसली डिस्कशन आजच्या ह्या मिटिंगेन जावंक ना. आमचे नारी शक्ती जो वंदन कार्यक्रम जो आसा तो संपूर्ण गोंयभर जो फाल्यां आमचो जाता भारतभर आसा आनी त्याच हाची पूर्व तयारी म्हणून आयज सगळी डिटेल मिटींग आसा. 40 मतदारसंघान हो कार्यक्रम आसा आनी थंयची संख्या थंय स्क्रीन आसतली. त्या स्क्रिनीचेर माननीय पंतप्रधान 11:30 वरांचेर महिलांक उद्देशून मार्गदर्शन करतले आनी तांचें भाशण आसतलें आनी त्या संदर्भात त्या जाग्यावयली सगळी तयारी जी आसा ती तयारी कशी वेवस्थीत चल्ली हाजो एक आढावो संघटनात्मक दृश्टीन जनरल सेक्रेटरी हांव आनी किंवा महिला मोर्चाचे ती सगळे प्रमुख आसा. त्या प्रमुखान ताजो पदभार तांच्यांनी घेतला. तांकां तांची वर्च्युअल मिटींग आसतली. तांचे संख्या कितल्या पावतली खंय आसा कोणाक खंयचे ग्रुप सांगला हें सगळें. पूण अचानक गोंयचे प्रभारी गोंयान येवप बीन म्हटलें कितले फावटी जालें 4 फावटी जालें. बट साऊथ गोवाचे डिस्कशन काय अजिबात ना. पार्टी ही आमची संघटनेचेर पार्टी आसा. ती काल पासून आता पर्यंत ह्या सगळ्या बारीक मायन्यूटली ज्यो मिटिंग्स असतात मायन्यूटली कार्यक्रम असतात युवा मोर्चाचे वाय चौपाल आसतले ही चौपाल आसतले अशे किंवा आतां ओबीसीची संमेलन आसात ताजे नंतर मायनॉरिटी संमेलन आसा. हे सगळी राजकीय पावंड्यावयल्यो जितल्यो घडामोडी आसा त्यो आमी सांगताच आसा. तो एक भाग आमचो तो ताका तुमी लोकसभेच्या हातून भितर जोडूं नाका. आमचे खातीर सदांच इलेक्शन हें सदांच फाल्यांच आसता. वारासावन सुरक्षिताय म्हणून दिवचल न्हंयचे दडेचेर पिराची कोंड वाठारांत राखणे वणत बांदतात. उटंगराच्या पावसा वेळार न्हंय भरतकीच पिराची कोंड वाठारांत उदक भायर फुटून कुशीकच्या घरादारांनी घुसता. त्या वेळार लोकांचेर आकांत येता. मात राखणे वणटीक लागून ही समस्या आतां सुटावी जावपाक मजत जातली. उदका स्त्रोत खात्या वतीन बांदपी हे राखणे वणटीच्या कामांचेर 75 लाख रुपया खर्च येतलो अशी माहिती दिवचलचो आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी दिली. बुधवारा ह्या कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत आमदार उलयतालो. 100 कोटींनी म्हाका जर फायनान्शियल फूल पावर दिल्ली 8,000 कोटी हे बिचोलीन हाडपाक हांव तयार आसा आनी सगळी चकाचक बिचोली करपाक तयार आसा. सध्या 800 कोटीची कामां चालू आसा आनी हे सगळे कोणामुळे जाता. आमचे बरे ऑफिसर्स आसा. तुम्ही प्रेस रिपोर्ट आमकां सपोर्ट करता. आमचे कावन्सिलर लोक आमकां सपोर्ट करता म्हणून आतांच ह्या कामाचेर आमी अरावंड 75 लाख आमी मोडटात तुका ह्या दशा कामाचेर. आनी तुमी पळय ह्या कामाचो फक्त फ्लड प्रोटेक्शन वॉल जातले आनी तर पयशे जाले तशें हांगा व्हडले फॅमिली ना. तरी सरकारान सिरियस आसा. हेचो अर्थ आमचे जे डबल इंजीन सरकार आसा ते बारीक गोश्टीक हे आसा. 2 घरांक काय बेनिफीट मेळना तरी आमी हे आसा. नाजाल्यार दरासण क्रायटेरियाज असतात. एक जर खंय रिटेनिंग हॉल बी घालपाक जाय जाल्यार मिनिमम 10 घरां जाय न्ही आमकां. बरोबर न्ही. केपी आसा आमच्या बरोबर साहेब आसा. म्हणजे हे तुमकां सगळे सब्जेक्ट वायज सांगता. आमी इनस्पायट ऑफ दॅट वॉज अ टेक्निकल हीच आसलो तरी फक्त कितें काडलां तर रातच्या जशें आमच्या रंजना सांगलें उदक येता आनी आमकां प्रत्येक मनीस आमकां इम्पॉर्टंट आसा मतदारसंघांत. सो आजचें हें काम आमचे WID बरें करून घेता. तांकां शुभेच्छा. तुमकां हांव आजुनूय रिक्वेस्ट करता ह्या माध्यमार कोणाच्या आजुनूय कामां जर अडकली जाल्यार घेयात. कितकेशेच फायली प्रोसेसीस आसा. कदाचित आतां फायनान्स ना जाल्यार मागीर जातले पूण केन्ना ना केन्ना तरी जातले. एटलिस्ट फायल आमी प्रोसेस करून रेडी दवरा. हें एक लोकप्रतिनिधीचें काम आसा. रिटर्निंग वॉलाचें काम जे खूब वर्सां पासून जावंक नासलें आनी आमच्या दोतोर येयल्या उपरांत तें जालें. ताका लागून आमच्या पयलीं थावे म्हारा दोतोराची वर्साचो पावस येयलो काय लोक हे भिवन रावताले म्हणजे भिजानासले केन्ना आमच्या घरान उदक येत काय म्हणून अशें. आनी हे दिवकाराच्या घरान आनी ती फुडें रावता त्या लोकांच्या घरान रातच्या आमोरे फातोडेर उदक किचनान बीन भरताले. आनी दोतोरान आमचे फॉलोअप घेवन स्वता फोन करून पर्सनली विजीट करून आमचे CP आमी सगळ्यांनी फॉलोअप करून एकदां आयज हे कामाचो आमी शुभारंभ करता. रेंट अ कार ही सेवा फकत गोंयांतूच न्हय तर पुराय संवसारभर चलता. तेन्ना राज्यांत वाडपी अपघातांचो प्रश्न सुटावो करपाक रेंट अ कार ही सेवा बंद करप हो उपाय आसूंक शकना. स्पीड गव्हर्नर बसोवन अपघातांचेर नियंत्रण हाडूं येता अशें विधान येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनोन केलें. I think this is all over the world, rent a car, not only in India or in other states, and it's not peculiar to Goa to just ban it. I think that is not a solution. Solution is have rent a car, limited cars,
and have it with speed governance. If there is something better than that, we will consider it if it is there on the table. Right now there is nothing. भुरग्यांनी इंग्लिशे वांगडा कोंकणीचें गिन्यान घेवप गरजेचें. हालींच जाल्ल्या नोकर भरती आयोगाच्या परिक्षेन 900तलीं फकत 17 भुरगीं नापास जाल्या. नापास जाल्लीं भुरगीं भितर गोंयकार आसात अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. तशेंच नवीन शैक्षणीक धोरणा अंतर्गत दर एका शाळेंत संस्कृत शिक्षक नेमतले अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. मंगळारा कला आनी संस्कृती संचालनालयान जाल्ल्या भाशा पुरस्कार भेटवण आनी पुस्तक विमोचन सुवाळ्यान मुख्यमंत्री मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयले. आज मराठी, कोंकणी आणि संस्कृत खूप बरें दिसता की संस्कृत क्षेत्रात सुद्धा गोंय सारकेल्या राज्यांतल्यान आमी मराठी आणि कोंकणी दिताच, नो डाऊट. ही पहिली पासून आमी मराठी, कोंकणी आमच्यो दोन्ही भास आणि ह्या भासा खातीर सदोदीत म्हणजे साहित्य क्षेत्रात काम करपा खातीर प्रमोट केलात. बट संस्कृत भाषा ही भाषा आजकाल आमचे बरेचसे स्टुडंट्स म्हणजे लँग्वेज म्हणून घेवपाक लागल्या, ती शिकपाक लागल्या. इन लॉंग रन हांवें म्हटलां की फुडल्या येता त्या एड्युकेशनल हितून संस्कृत टिचरूय बी स्कुलांत दिवपाचें आमी थारायलां आनी जेणे करून संस्कृत वाचन, संस्कृत लेखन हेंय भुरग्यांचें वाडटलें आणि ज्या पद्दतीन उरलेल्या लँग्वेजी खातीर ती सपोर्टीव लँग्वेज आसतली. संचालनालय आपल्या अंतर्गत येवपी वेगवेगळ्यो गजाली म्हणजे भाशा लँग्वेज संवर्धन करपा खातीर जे आमी म्हणटा खूब मोठ्या प्रमाणात आमी प्रमोशन करीत आसा. विशेष करून कोंकणी लँग्वेजच्या प्रमोशना खातीर आज आमकां नवीन तरणाट्या भुरग्यांची गरज आसा आणि ते तरणाटे भुरगे फुडें येवचे. हांव कळपा खातीर म्हणून सुद्दां मुद्दामून आयच्या म्हाका ह्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान उलयता की पयले फावटी स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ह्या हातूंतल्यान आमी कोंकणी पेपर सब्जेक्ट म्हणजे MCQ क्वेश्चन्स विचारपाक सुरवात केली. पयलीं आयज पर्यंत कोंकणी भाशा ही कंपल्सरी ही केन्नाच डायरेक्ट एग्जामीन येवंक नासली. पयलेच फावटी स्टाफ सिलेक्शनान येयली आणि 900 भुरग्यां पैकी सांगपाक खूब बरें दिसता की फक्त 17 भुरगे फेल जाले म्हणजे सगळे जाण पास जाले जेणे करून तांकां कोंकणी बरी वाचूंक येता. आणि फेल जाल्यार तेंची हांवें नांवांय पळयलीं कोण आहा काय म्हणून हे पळय जाल्यार तांची नांवां सरनेमां पळयल्या उपरांत दे आर नॉट ओरिजिनली गोंयकार. म्हणून तर हांवें कित्याक सांगलें की बरेच जाण आमी म्हणजे गोंयकार भुरगे सरकारी जॉबांनी कशे येतले जाल्यार स्टाफ सिलेक्शनचो प्रोसेस सुरवात केला. तो स्पेशली तांकां ती इन फ्युचर आत्तां आमी फक्त MCQ सुरवात केल्या. इन लॉंग रन जाणा कोण आनीकूय प्रमोट जावपा खातीर बरोवपाकूय कोंकणी वेवस्थीत दिवपा. आतां फक्त ऑब्जेक्टिव्स आशिल्ले आमी जाका म्हणटा इन लॉंग रन ते बरोवपाचे जर आसत जाल्यार ती बरोवचेपाकूय शिकचें पडटलें. त्या खातीर म्हणजे फक्त 17 भुरगे जर सोडले जाल्यार 900 पैकी 900 भुरगे हे त्या पेपरात पास जाले. पण आनी एक बरी गजाल आसा की 100% मार्क्स जेका पडटा ऑटोमॅटिकली ही इज गेटिंग द प्लस पॉयंट. कारण 4 पेपर जर असले जाल्यार कोंकणी 10 पैकी 10 पडपी भुरग्याक ऑटोमॅटिकली जर बाकीच्या सब्जेक्टान जर एक 5 मार्क कमी पडले आसत जाल्यार हे 10 पडल्या कारणान तो भुरगो फुडें वता. म्हणून कोंकणी लँग्वेजीचेर जोर दिता आसतना आमी स्टाफ सिलेक्शनान तेय प्रमोट करपाक सुरवात केला. म्हणजे ज्या अर्थी गोयच्या भाजप सरकाराक आमच्या जीवनदायिनी म्हादय परस कर्नाटकांतले 28 MP चड महत्वाचे. देखून आयज मेरेन म्हादय वांटोवपा खातीर सरकारान कठोर पावलां उबारिल्लीं ना असो आरोप गोवा फॉरवर्डाचे फुडारी आनी फातोडेचे आमदार विजय सरदेसायान केला. म्हादयचेर जी हाऊस कमिटी कॉन्स्टिट्यूट जाली ती ताजी पयली आनी लास्ट मिटींग फेब्रुवारी 2023 जाल्ली म्हळ्यार 1 वर्स जावन गेलें. आणि अजून मेरेन हाऊस कमिटी 12 मेंबर हाऊस कमिटी म्हादय इश्यूचेर जी कॉन्स्टिट्यूट केल्ली ती मिटिंगूच जायना. हें हांवें एसेंब्लीन रेज केल्लें आनी एसेंब्लीन रेज करतना सगळ्या गोंयकारांच्या मनान काळजान जो भंय आहा की BJP सरकाराक 28 MP कर्नाटकांतले चड इम्पॉर्टंट आमचे 2 MP परस आनी आमचे जीवनदायिनी परस हो भंय हांवें व्यक्त केल्लो. तेन्ना म्हाका मंत्र्यान आनी सरकारान सांगिल्लें की आमी रोखडेच हे म्हयन्याचे एंड म्हळ्यार गेल्या म्हयन्याच्या एंडाचे पयलीं आमी हाऊस कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करतले. अजून मेरेन ताजी हाऊस कमिटीची मिटींग जावंक ना आनी आतां म्हाका दिसता ती
लोकसभेच्या इलेक्शनाची पयलीं जावपाची ना. म्हणटकर जो भंय गोंयकारांच्या मनान आसा की सरकाराक आमचे गोंयचे BJP सरकाराक कर्नाटकांतले 28 आमदार आमचे जीवनदायिनी परस चड इम्पॉर्टंट, हो भंय म्हाका दिसता खरो जावंक लागला. आनी आज मेरेन म्हादय खातीर सरकाराचे कठोर स्ट्रॉंग कसलो कितें स्टेप कांयच आमकां दिश्टी पडना. एक फक्त पिटिशन जे आज न्ही फाल्यां अशें आवियाड जायत आहा आनी फुडें पडत आहा आनी जे आतां ऑगस्टान लागिल्लें आहा तें घेवन सरकार रायट टायमाक रावला म्हणून सरकार सांगता. आतां रायट टायम म्हळ्यार खंयचो टायम? when the time is gone will it be the right time? हो म्हजो सरकाराक प्रश्न आहा आनी हांव ताजे कडेन हात जोडून मागता की आमची जीवनदायिनी आमची लायफ लायन राजकारणा खातीर तुमी सॅक्रिफायस करूं नाकात. पिवपा खातीर शुद्ध उदकाची पुरवण करपा बरोबरूच रगाडा न्हंयचें उदक पिवपा खातीर योग्य आशिल्ल्याचें सांगपी भौशीक बांदकाम खात्याच्या अभियंत्याचेर कर कारवायेची मागणी साकोड्डेच्या लोकांनी केली. नुस्तें पोसपी प्रकल्पाचें उदक रगडा न्हंयत सोडिल्ल्यान न्हंयचें उदक दूषित जाला म्हूण थळावे लोक सांगताले. ह्या विशया वयल्यान आपयल्ल्या खासा ग्रामसभेत उदकाच्या प्रदुशणाचो मुद्दो बरोच गाजलेलो. ते उपरांत भलायकी खात्यान दिल्ल्या अहवालातूय न्हंयचें उदक पिवपा खातीर अयोग्य आशिल्ल्याचें म्हणिल्लें. पूण भौशीक बांदकाम खात्याच्या अभियंत्यान हें उदक पिवपा खातीर योग्य आशिल्ल्याचें म्हणिल्ल्यान लोक बरेच चाळवले. फट मारपी ह्या अभियंत्या आड खर कारवाय करची अशी मागणी लोकांनी केल्या. एक रिपोर्ट आमी प्रोड्यूस केलो फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्वीस म्हणून. तितून आमी आमचे सॅम्पल एनालायज केले. तितून क्लियर कट मेन्शन केल्लें आसा की रगाडा नदी प्रदूषित आसा म्हणून. हो खंयच्या भायल्या लॅबांतल्यान किंवा आनी खंयच्या प्रायवेट लॅबांतल्यान येयल्लो रिपोर्ट न्हू. हो एक गव्हर्मेंट आमची जी ऑथॉरिटी आसा डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस ओके एनवायरमेंट एंड पोल्युशन कंट्रोल युनिट जी आसा ती विंग तितूंतल्यान आमचो रिपोर्ट येयला आनी तितून क्लियर कट मेन्शन केल्लें आसा की रगाडा नदीचें जें उदक आसा तितून आमची बॅक्टेरिया जी आसा इकोलाय म्हणटा ती प्रेजेंट आसा आनी तें उदक पिवपाच्या लायकीचें ना असो आमकां रिपोर्ट येयलो. सो तेज्या नंतर आज आमकां कळून येलें की आमची जी पंचायत बॉडी आसा ती मामलेदार ऑफिसान गेली, PWDच्या ऑफिसान गेली आनी थंय तांकां विजीट केली आनी विजीट करतकीर हो जो जेजेर आमचो जो AE आसा जेजें नांव देविदास बोरकर, आज आमी संतापोन तेजेर आनी आमी तेजेर निशेध व्यक्त करपाक गेला. ह्याच देविदास बोरकराचेर आमी ग्रामसभेन ठराव घेतला की बाबा हो 20 वर्सां आज आमच्या एरियेन आसा आनी तो तेजे निगराणी करता आनी होच मनीस आमकां सांगता की बाबा उदक पिवपाच्या लायकीचें आसा म्हणून. गोमंतक TV खातीर साकोर्डेच्यान एकनाथ खडेकार. लंच टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही.